स्वर्गीय रवी नाईक हांच्यांनी जे कार्य केल्लें अख्खे फोंडे विकास कोणें केलो जाल्यार ते रवी नायकान केल्लो आनी तशेंच अख्खे गोंयांत जे शिमगोत्सव आसा किंवा महिला मेळावे आसा हे राज्यस्तरीय दर्जाचेर आनी राज्य पातळीचेर व्हरपी आमचे स्वर्गीय रवी नाईक हांच्यांनी ते वेल्ले। आयज रवी नायकान फोंडा शहर जावं फोंडा तालुक्या मतदारसंघ आसा पळय न्ही तितूंत खूबसो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा, खूबसो विकास आसा। तेंचें धोरणूच अशें आशिल्लें की विकास करप। अशी पयलीं आमी पळयलें, तेजे पयलीं पळयताले की बाबा फोंडा कितें आशिल्लें, पूण रवी नायक जेन्ना फोंडा मतदारसंघाक इलेक्शन निवडून येयले तेन्ना तेंची जो सपन आशिल्लें ते सपन तेंच्यांनी साकार करपाचो खूब प्रयत्न केल्लो आसा। हमारे रवि नायक जी थे, अभी जो नहीं रहे, उन्होंने हमारे पोंडा के लिए बहुत विकास के कार्य किए हैं। 15 साल पहले पोंडा में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन 15 साल में हमने देखा है पोंडा के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है।